In fact, the elections today in Aldona and Aldona ZP started 8 o'clock, and we've been moving around in all 27 booths, and people have been coming out in large numbers, and we're hopeful that things are looking good in the favor of Bharatiya Janata Party. Our candidate Subhash Moraskar has done a lot of movement in the sense of door-to-door houses in most of the panchayats. Myself too have moved around. Our Prabhari, Madam Sulakshana Pramod Sawant, she has been our Prabhari. And with everybody, all the leaders and with all the Karyakartas, things seem to be in a very positive note as of now. किती स्टॅटिस्टिक्स बीन तुम्ही आता येयल्ले आसा तो बुथाचेर तुम्ही स्टॅटिस्टिक सारखे फिगर आमकां आतां मेळचे ना. म्हाका एका दोनाक पूण आमकां गोमतेल कितलें वोटींग जाल्लें आसा. ओवरऑल वोटींग वी आर गेटिंग इन फ्रॉम डिफरंट booths, 27 booths. So we won't be able to tell you the exact statistics, the percentage as of now. That we will tell actually at the end of after 5 o'clock. सो कॅम्पेनिंग कशा तरेन तुमची जाली आनी पुराय एरियाज तुम्ही कंप्लीट केल्ली आसा कॅम्पेनिंगाची. कॅम्पेनिंग आमी ऑलरेडी आमचे कॅन्डिडेटान आमी आल्दोना सुरवात केली आहे वन पार्ट एक भागात. ताजे उपरांत आमी बसोर डोर टू डोर केल्लें आसा तें कंप्लीट केल्लें आसा. मागीर मागीर पोंबुर्फा बी आमी एकूशे पावंक ना पूण गोलना बी तें कंप्लीट केल्लें आसा आनी आमी एकूशे मिटींग आपयली बिकॉज ऑफ टायम फ्रेम टायम वॉज व्हेरी शॉर्ट फॉर इट ऑलमोस्ट 5 days वी वर बिहायंड. तशेंच आमी योकासेम पावले वी कवर्ड एवरीथींग आनी मागीर आल्दोना इन पार्ट्स एंड पार्सल्स वी हॅव कवर्ड अप इन एरियाज एंड बाकीचे आमी कॉर्नर मिटींग बी घेवन करून आमी सगळे तनवडे येयल्लो आसा. श्रीनाथ शेट तनवडे हॅड कम, Madam Sulakshana was there. So with our leaders, with the candidate also having meeting, myself having meetings, we have already tried to reach to most of the people. What's your final take now? What's the status now as of? Are you ready for a target? Final take, I'm sure, although ZP sure is going to win against it, but there's no doubt about it. And also, Sisam, I've not been there. Also in charge is Prabhat Rupesh Kamath and the candidate Sagar Malvankar is there. He's looking good. Sirsai TV, Mora National, and surely both our candidates will emerge victorious with a good majority. ये प्रश्न में ताकत विचारा. I was shocked to see Elvis Gomes, who was campaigning for some other party. Okay, and I was shocked. I was wondering what has happened. And now Amit Patkar, the president of Congress, ताची शोकच नोटीस काडले. हातून आमचेच पळय कितल्यांचे घडोमोडी आसा, आमचेच भितर सारकें ना. आनी आमकां बीजेपीक सांगूंक सोदता आमी कितें करपाचें, कशें आमी कार्य करूंक, कशें काम करपाचें आमकां कोणाक शिकोवपाची गरज ना. आमचे कार्यकर्ते हांव सपोर्ट जाता हांव वेल विशेस जाता एंड वी आर डुईंग वेरी वेल इन आल्दोना एंड फुल ऑफ गोवा अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, our president Damoh Naik and our Narendra Modi ji, honorable prime minister. We are doing very well and आमकां कोणाक सांगपाचें ना कशें कितें करपाचें, कशें कामां करपाचीं आनी आमी कितें करता we are doing it very sincerely. We are all working hard and we have proved, and that's the reason wherever we go in today Bharat Deshan वेता ती आमची भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो आयज लोकांनी आयज फॉलोयला and we are winning practically in most of the states is only because of a good work. विकास आमचे स्किमी चाललेक आसा, कांय बंद करूंक ना. त्या खातीर लोक आमकां सपोर्ट करता, आतांय सपोर्ट करता, फुडें आमकां सपोर्ट करतले. आनी लोक आशेन रावला 2027 आतां आमी भोंवता करता. म्हाका सगळेच लोक सांगता ग्लेन बाब आमी कितें केलें, चूक केली आमी चान्स दिल्लो पूण तशें न्हू, आमकां तूं परत जाय. एंड दॅट द रिजन पीपल आर टेलिंग मी तोंड फोडून फॉर ऑल द कम्युनिटीज दे आर टेलिंग मी वेरी क्लियरली बिकॉज दिस इज माय एक्सपिरियन्स when I was moving door to door in most of the panchayats in Aldona ZP. Congress youth, yeah, they're not Congress youth. In fact, I was really shocked and surprised to hear the present MLA speaking, and he thought the Uttra bhi to already सोडलेली आसा की हे पिसोले हे बियेल्यात and BJP नाकले करतात. I think ताका पिसाय बी ताकाच लागल्याचें म्हाका, and it's all frustration which I can see. Those 40 youth are new voters, first time voters, second time voters, mostly new voters, and they all belong to from Aldona constituency, and they are voters, and then they were all called. In fact, our Karyakartas were there, but we only made a mention that these voters from Aldona are from Aldona constituency, which belongs to Congress MLA. This is the thing which one in Goa's body very properly but some other to media, I think maybe some misunderstanding. They put words as if Youth Congress has joined BJP. Absolutely not. Their own voters, correct. Their own voters, but they're new voters
So we have highlighted them, and they are very simple. They have come from the Aldona conservative belongs to Congress MLA. That's what we have said. That is all, and they are very clear. But this fellow, everyone knows. ताजे सगळ्यांक trend खबर आसा. तो कशें आत्ते पत्ते black and white करप सगळ्यांक खबर आसा. He's trying to confuse the people. Confuse करून. So he's trying to, because he knows he's losing his grounds. He's already lost his ground, so he don't know what to do. In all frustration, he's talking as of now. That's all I can say about those 40 youths. सांग तुमकां कितें दिसता आतां तुमी आतां कॅम्पेनिंग पोलिंग बुथार भोंवल्ले आसा सो कितें पळयलें तुमी हांवें सकाळच्यान म्हणजे प्रत्येक बुथाक हे विजीट दिला थंय आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं बरोच उत्साह आहा आणि ते आमचे कार्यकर्ते आहात ते सगळे आमच्या घरान वचून सगळे आमच्या वोटर्सांक भायर काडून सगळ्यांचे वोटींग करून घेतात ते हेच्या वयसून जे आमच्या कार्यकर्त्यांनी इतलो उत्साह त्या पतून दिसता आमकां आमचो सगळे कार्यकर्ते आमचे मेन वोटर आहा तांकां सगळ्यांक हाडून वोटींग करून घेतले आनी ह्या आमकां आमचो हो सीट येता हो म्हाका 100% गॅरंटी आसा And the Kovazan sang to the operation. Yes, 29, 30 buths. आतां हांव विजीट करतना एक आमकां 29 आनी 30 बुथाचेर 31. 31 बुथाचेर दिसलें की एक काँग्रेसचो कार्यकर्तो भायर रावला आनी सगळ्यांक सांगता वच आनी आमचे फक्त काँग्रेसीकूच काँग्रेसीचे एक्चुली तो 200 मिटराच्या भायर रावपाक जाय ते तेणी तो भायर रावनासतना तो 200च्या लिमिटाच्या भितर रावतालो सारको गेटीर रावलो आनी प्रत्येक हांकां वोटरांक थंय रावन सांगतालो की काँग्रेसीकूच मार म्हणून तो एक इन्फ्लुएन्शियल आसलो आनी हाल्दोनचो सरपंच त्या खातीर लोकूय मागीर ताका ते कितें जाता तो एक इन्फ्लुएन्शियल आसल्या कारणान सरपंच आसल्या कारणान लोक ताका हे जाता त्या खातीर हांव म्हणटा हे इलेक्शन हे आसा हे फेर जावचें म्हणून हांव मागता सगळ्यांक येस नमस्कार आयज ZP इलेक्शन्स आनी वोटींग चालू आसा आमी हळदण्यान आसा आनी जशें आमी पळयतात भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भरपूर जे वोटर्स आहात ते भायर सरलेले आहा वोटींग करपा खातीर मेन एक पॉझिटीव वायब म्हणजे कितें सेंट्रलाक गव्हर्मेंट BJPचो आहा गोंयान गव्हर्मेंट BJPचो आहा आनी नरेंद्र मोदी आनी प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शना खाला आनी जे पळय भारतीय जनता पक्षान डेव्हलपमेंट वर्क्स केल्ले आसात ते जॉबान आसूं जावं वचत थंयसर नवे कितें दिसूंक लागता जे लोकांच्या फायद्या खातीर ज्यो गजाली घडोवन येतात तेजो हो एक पुरावो आसा तेका लागून भरपूरशे वोटर्स आहा ते भायर सरलेले आसा वोटींग करपा खातीर सांगपाक आनी एक उमेद भोगता की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा भारतीय जनता पक्षाचो सुभाषभाई मोरजकार टायम स्पॅम कमी आसलो पूण तो टायम कमी आसून सुद्दां भाई प्रत्येका मेरेन पावपाक तेणेन ट्राय केली ज्या जाग्यांचेर तो पावूंक ना थंयसर मिटिंग्स आमी अवेलेबल केल्यो मिटिंगेच्या थ्रू सगळ्यांक लागीं हाडून भाईचो जो प्रचार आहा तो आमी मुखार व्हेलो आनी भाईचो एक पॉझिटीव पॉयंट कितें आलो भाई खूब कश्टांनी वयर सरलेलो आहा ते कश्ट पयल्ले आहा लोकांनी आनी लोकांचो एक फ्रेंडली एटायर आहा तेजे कडेन कारण आमी जेन्ना आल्दोना भोंवताले तेन्ना भाईक आफोवन व्हरताले अरे तूं अमूक मरे तें हॉटेल तुमचें न्हू सो हो एक बरो एक फीडबॅक आसलो आनी जेन्ना आमचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो सर हेणीनूय भरपूर परिश्रम घेतला आतां म्हाका दिसता आयज जेन्ना आमी हें इलेक्शन चलतना बाकीचे कोण आहात पळय ते आमी पळयले ना बट आमच्या पार्टीचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो प्रत्येक बुथार वचोन प्रत्येक कार्यकर्त्यांक मेळोन बाबा कोण वोटर्स सरला भायर सरला वो ना सरोंक तांकां भायर काडा कारण वोटींग जावप गरजेचें आसा असो म्हाका दिसता खंयचोच म्हाका दिसता पार्टीचो मेंबर भोंवोन पळयना आसतलो आनी एक सांगपाक आत्तां आमच्या कॅन्डिडेटान नमूद केलें की अमक्या बुथाचेर एक मनीस उबो रावन सांगता की तुमी अमक्या काँग्रेसीकूच वोट मारात हो पुरेपूर खंय तरी तेंच्या मनान भंय निर्माण जाल्लो आसा म्हणून खंय तरी एकदां आपली जी इमेज आहा ती प्रत्येका फुडल्यान हाडून आपूण अमूक म्हणून त्या जोराचेर तो दाखोवंक सोदता की ते वोटींग करतले ते तो सांगता म्हणून बट तशें ना आतांचो जो वोटर आहा तो खूब इंटेलिजंट जाल्लो आसा आनी आमी पळयतात उलयतना की भारतीय जनता पक्षाचे खुबशे वायट गजाली पावोवपाचो हेतू थोड्यांच्या मनान निर्माण जाल्लो आहा ते हांव एकूच सांगूंक सोदता की कितलेंय तूं सरकाराक कितें म्हणीत राव पूण एक टायम आसलो ज्या वेळार तूं खुद्द त्या सरकारान भितर सरपाक सोदतालो पूण म्हाका दिसता जो पळय गालदेक तेणेन एक घास मारलेलो ते गालदेक तेजे जाय ते फावो जालें ना म्हणून तो फाटीं सरलो म्हणून आतां इतलो तो बेजार जाल्लो आसा की
खंयसरूच आमच्या हळडण्यान आतां भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहा ते इतले बरे तरेन प्रत्येक लोकां मेरेन पावतात. एक बारीक भुतावयलो कार्यकर्तो आहा जो इतलो नमळायेन वचून लोकांक मेळोन सांगता की तुमी जे कोण बरें करता ताका वोट करा, आनी तें म्हटल्यार भारतीय जनता पक्ष. सो म्हाका एक पॉझिटीव वायब आसा की आमच्या हळदण्यान भाई सुभाष मोरजकार हे झेडपी सीट जिखतलो आनी तेज्या सिंप्लिसिटीच्या बेसिसाचेर आनी जो तेजे एक इमेज आसा तेज्या बेसिसाचेर आमचो एक्स MLA आसा. एक्स MLA जेन्ना भोंवतालो तेन्ना खूब लोकांनी म्हटलें, सरान नमूद केलां की जें कितें आमी केलें तें चुकीचें केलें, पण हे फावट 2027 परत तूं आमकां जाय. सो हो एक पॉझिटीव वायब घेवन आनी सगळे आमी फुडें सरलेले आहा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.